Actually, appointment of the 3 radiographic technician and 1 physiotherapist, especially in Goa Medical College on contract basis for missions. Proposal of filling of the 1 post of the associate professor and 4 posts of the tutor in the department of the pathology to Goa Medical College. Extension of services, पहिली कोणाचे तिथे पहिली त्योच कंटिन्यू केला तर पहिली दिल्या तो आता नवीन कोणाला ESI चे पार्ट टाइम वर्कर्स आशिल्ले लॉंग टर्म तांकां आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेतले फॉर द अप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 15 years they are working on as a part timer म्हणून तांकां बेनिफिट त्यांची सॅलरी तांकां वाडून मेळटली. Approximately 40 part-time employees were there working in department for the 20 years. At least कशा खबर तांकां न्याय दिवपा खातीर तांकां आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर केल्या जेणे करून तेंची सॅलरी जी आहा पळय न्हय ती तांकां पयलीं 15,000 बीन मेळटाली ती तांकां आतां निदान 25,000 तरी वयतले मेजर 40 जण आशिल्ले ते. ना 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 ड्रेसर्स आणि असे स्टाफ सगळे बाकीचे थोडे लॉंग टर्म काम करतात. वेगवेगळे एक्सपेंडिचर फंक्शन आणि वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाची जी आशिल्ली बारीक सारीक वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान ती घेतल्या. वी आर सायनिंग अ मायन डेव्हलपमेंट इन द प्रोडक्शन एग्रीमेंट MDPA अँड द मायनिंग लीज डीड एप्रुवल. वेदांत पयलीं आमी जे ऑप्शन केल्ले तेजो आज आमी पयलो MDPA सायन करता मायन डेव्हलपमेंट अँड प्रोडक्शन एग्रीमेंट विथ द वेदांता गोवा. तरी आपले सगळे इट इज अ सायनिंग ऑफ द एग्रीमेंट विथ दॅट कंपनी. जे लीज तांकां मेळ्ळें पण एग्रीमेंट ऑप्शनांतल्यान मेळ्ळें आनी त्यांनी EC बी सगळे मेळयले आपले. नाव द गव्हर्मेंटची प्रोसिजर उरता तेंच्या लीज सायन करपाची. सद्या पयलीं त्यांनी एक्चुअली क्लियर करून दिला एकूच ब्लॉकाचे बाकी तांकां अजून क्लियर करून आपले प्रपोजल दिवंक ना. Vedanta is the first. Then is UP. It is in Bijole block. Creation of 2 regular posts in public prosecutor, director of prosecution. Regular posts created.